बाकीचे भोवतणचे लोक त्या एरियेंतल्यान मुख्य रस्तो म्हणून येता वतात आमी वापरतात। हो रस्तो ह्या नव्या प्रोजेक्टांक दाखोवना। उरफाटे इतली वर्सां आमकां ते राखणदाराची सासायेची ती जागा गरजेची अत्यंत वाट आसा ती, आनी रिलिजियस कामां खातीर जे आमचे एक्सेसीस आसात पळय त्यो सगळ्यो सोडून थंय कसलोच मेगा प्रोजेक्ट घेनासतना अन्य मार्गान ते जमनीचो वापर विकसीत केलो जाल्यार आमकां कांय ना हें मांडपा खातीर आमी आज हांगा येयले। ही मेगा प्रोजेक्टा विशयी जे लिगल एडवायस आसा तेच प्रमाणे आमी बॉडी ऑफ द मिटींग वयतली। सो दोनूय वटेच्यान सोल्युशन जायना, सो आमी लिगल एडवायस घेवन मुखार वयतली। ओपोज फक्त कितें आसा आमच्यांनी एडमिनिस्ट्रेटर टायमार हो आमी लायसन्स पास केल्ले आसा। सो आतां त्या नंतर आमकां हितून इश्यू जाले की तितून कांय अशें करून रस्त्याचे प्रॉब्लेम आसा, त्या प्रॉब्लेमा विशयी आमकां आतां कळ्ळां। सो आमी एम्बिकली सॉल्व करता म्हणून आमी तिचे भितर ट्राय केलात, पूण तितून आयज आमच्या ग्रामसभे भितर कांयच इश्यू अशें हाडले तेंच्यान दोनूय वटेच्यान कांयच डिस्कशनूय जालें ना, कांय जालें ना। मेगा प्रोजेक्टाक अपोज करता, एक 2 ग्रुप जाला, एक अपोज करता आनी एक सपोर्ट करता। पंचायत निर्णय घेवंक शकले ना आनी खंय तरी मदींच तांकां ही मिटींग स्टॉप करपाक पडली। कितले हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सावड्डे साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर।